टुरिझम सीझन सुरू जालो तरी कोलवा दर्यावेळेर कोयराच्यो राशी आसा तश्यो आसा. कोणूच लक्ष घालूंक तयार ना. पंचायत म्हणटा टुरिझम खात्याच्या कानार घाला. टुरिझम खात्याचो पत्तो ना. मदल्या मदीं टुरिस्टांचे हाल. कोयराक विटून लोकांनी दर्यावेळेर येवपाचेच कमी केला म्हूण थंयची पंचूच सांगता. तेन्ना आमच्या वॉर्ड मेंबरान एरियर गोवा बीच गार्बेज टुरिस्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्सा फाटल्यान डंप केल्या थिंगा आमी म्हजी नोटीस हाडली तें आनी हांव तावत हांवें चयलें आनी रोखडी हांवें टुरिझम डिपार्टमेंटाक लेटर केली. सो हें गार्बेज कलेक्ट करपाक मातशें हें कर म्हणून कित्याक तांकां पण तेमी बीच टेंडर बीच क्लिनिंग टेंडर दिल्लो गव्हर्मेंटान. गव्हर्मेंट इज स्पेंडिंग क्रोर्स ऑफ रुपीज फॉर दी गार्बेज कलेक्शन. हांव ना ती मागीर कित्याक केलें ना ती बिकॉज टुरिझम सिजन ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लें आसा आनी शाकाय थिंगा पडले शाकाय गेल्यार जायतो लोक येता आतां. दिवाळी जाली तेज्या पयलीं दिंडी जाली दसरा जालो सो इंडियन टुरिस्टांक जायते थिंगा थंय हळशीक जायन लोक तेंच्या कुस्ता करता कोलवा बीच. कोलवाचे लिकर्स बॉटल ना हेजेर कितें केलें आतां गव्हर्मेंटान लिकर बॉर्डर बिची व्हरपा ना मागीर पुलीस आहाय थिंगा टुरिस्ट पुलीस आहाय. हांव ना ते एक्शन कित्याक घेयनाय ते थिंगा. ही गार्बेज न्हू आमगे कोलवा बिचीर सगळी फाटल्यान सगळी चड मॅस जालो आहा आनी लोकांक म्हाका नोटिसान हाडला म्हणजे ही गार्बेज म्हणजे क्लियर करपा म्हूण. हांवें आमगे सरपंचाक सांगिलां म्हणजे मातशें ती गार्बेजी लागून मातशें ती क्लियर करपा लागून हें कर आनी हांवें लेटर केले आनी हांव टुरिझम डायरेक्टराक आनी टुरिझम मिनिस्टराक हांवें ती लेटर केले आनी हांव मागोता म्हणजे तेमी सगळ्यांनी म्हणजे हें करपा मुगे ती गार्बेजी एक्शन घेवपाक कोलवा बिचीर कित्याक टुरिस्ट स्पॉट तो आनी सगळे टुरिस्ट सगळे हें चोयताय गार्बेज चोयताय आनी सगळी डटी म्हूण जायते टुरिस्ट परतून वयताय. जाल्यार आनी बिजनसूय जातलो. आमचे कडेन एक बारीक बिजनस आसा थिंगा वॉटर स्पोर्ट्साचें आनी आमी सदांच पयलीं हांवें कितले फावटी हांव सरपंच आसतना हांवें ट्राय केल्या नाल्यार आमगेले वॉटर स्पोर्ट्सा घेवन जायते फावटी क्लीन केला आसता. ते कितें म्हणटाय हांव पंचायती क्लीन कर टुरिझम म्हणटाय बट टुरिझम आतां लुगार हेर सगळे ते कलेक्शन करताय टुरिझम आनी ते हेचे आमी कित्याक कलेक्ट करपाचें पण पंचायती बट आमी आमगे न्हू तेगे न्हू ते म्हणपाक जाय. आमी सगळ्यांक एकठांय जाय न्ही गार्बेज क्लीन करपाक ट्राय करपाक जाय. कोडार फोंड्या एक्सिडेंटान एकलो सोंपलो. नंदनवन फार्मा कडेन पार्क केल्ल्या एका टुरिस्ट बसीचेर मोटारसायकलीन धपको दिलो. फुडल्यान धपको दिवन तो स्पिडीसरशी पोना गेलो. मोटारसायकल चलोवपी नफीस मोसीम मोहम्मद हो 27 वर्सांचो भुरगो जाग्यारूच सोंपलो. नफीस कोडार रावपी मूळ बिहारचो. घेवया एक ब्रेक.